सेम अरेंजमेंट एज लास्ट इयर केला तसो सप्ता जातलो ह्या वर्सा. म्हणजे लोकांक एंट्री जावं बाकीचे काय ना एंट्री बी काय ना सेम लास्ट इयर कशें केल्लें तशेंच जातलें. ओके. आनी आयज मिटींग कितें अशें डिसिजन्स घेतले? ही मिटींग डेप्युटी कलेक्टरान आपयली आढावो घेवपाक कशें कितें करपाचें ताचेर ताणें सांगलें आमकां त्याच बेसीस करता म्हणलां लास्ट इयर प्रमाणे. आनी कितें आसा जाल्यार सायट इन्स्पेक्शन मंगळार नाल्यार बुधवाराक करतले आनी तें फायनल जातलें. आम्ही एक सप्तकाक भजना बद्दल एक निवेदन केलं. म्हणजे गेल्या वर्षी कितें जालें, आमी दर वर्सा 24 भजनां जातात देवळान, म्हणजे 24 तास 24 भजन करतात ते. पूण ह्या वर्सा आमी कितें केलें, रवींद्र भवनान सगळ्यांचें रिकॉर्डिंग केलां, एक तास भजन. आनी तें भजन हांगासर रिकॉर्डेड हांगा आयकूंक मेळटलें. म्हणजे देवळान आवाज येता प्रत्येक भजनाचो एज इफ ते भितून भजन चल्लेलें भशेन. तशेंच जे पारवाले आहात पळय, पारवाले घेताले दर वर्सा रातचे येतात पार घेवन. तांकां आमी कितें केलें की सप्तकाच्या सांजचे 3 सवा 3 सुमार एक पाराचे मनीस 3 जाण फक्त यो, मागीर दुसऱ्या पाराचो अर्द्या वरान 3 जाणूच फक्त. अशें सगळ्या पारवाळांक 5 जाणांक आपयले आमी सांजची तळी घेवन, ते तळी घेवन येता आमी तो अरेंजमेंट केला. आयचे जे मिटिंगेन अशें डिसिजन जालां की अंदू वर्सा 14 तारखेक सप्तक आसा, 14-15. पण डिसिजन जाला त्या प्रमाणे 14, 15 आनी 16 म्हणजे सोमारा लेट इवनिंग पर्यंत जो स्वातंत्र्यपथ रोड आसा देवळा कडलो, हे दोनूय रोड आसात हे ट्राफीक सगळे 100% ब्लॉक करून दवरताले. कसलेच तरेचे ट्राफीक यो वच करचे ना. लोकां खातीर तो रोड बंद दवरपाचो केला. आणि तेच प्रमाणे लास्ट इयर जशें आमी SOP फॉलो केल्यात तेच पद्दतीन SOP फॉलो करून आमी सप्तक मनोवपाचें केलां. तातूंत अशें आसा की आमी हे अंदू वर्सा भाविकांक जे आसा हे देवळान दर्शन मेळचें ना. ताच्या खातीर आमी वर्च्युअल जे आसा फेसबूक आनी यूट्यूब हाज्या माध्यमांतल्यान तांकां दर्शन मेळचें 24 तास म्हणून आमी वेवस्था केल्लेली आसा. ताच्या खातीर देवळा कडलो जो भाग आसा हो आमी पूर्णपणे गेल्या वर्सा पद्दतीन जातलो. शॉपां आमी म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट केला की एक सुद्दां शॉप जे आसा देवूळ आनी तेज्या परिसरान एका सुद्दां देवळाक परमिशन दिवची न्ही. कारण ताच्या नंतर SOPचे खंय तरी उल्लंघन जावपाची शक्यता म्हणून आमी उत्सव समिती जी आसा उत्सव समितीन जे कितें आमच्या नदरेक येयला ते आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट केला की तुमी जाता तितले आमकां आमी तुमकां सहकार्य करपाक रेडी आसा. पण हे SOP फॉलो करून सगळ्यांनी उत्सव करपाक मदत करता. आनी सगळ्या भाविकां कडेन आमी रिक्वेस्ट करता की प्लीज तुमी घरा कडेन रावन दर्शन घेवचें. आनी अंदू वर्सा जशें लास्ट इयर आमकां हेल्प केला तसो दोनूय तुमी आमकां सहकार्य करचें.